आयज आमी हे मळो हे वॉर्डांत आहात पाली विलेजीचो आनी एका ऑथर पयले हिंगा आमचे मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शनान 7 डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हिंगा हाजीर आसली इन्स्पेक्शन केलें हें सगळें डिस्ट्रक्शन जालें तें इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन RVNL जे आमचे कनाल आमची पोंय फाटल्यान ती पोंय ही सगळी डिस्ट्रॉय केल्या ते चोयन ते इन्स्पेक्शन करून तितले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसले फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर आसलो PWD आसली MPDA आसले ऑफिशियल DSLR आसले हे सगळ्यांनी इन्स्पेक्ट करून ते दोळ्यांनी चोयले आयज कितकोन हें डिस्ट्रक्शन जाता तो ही म्हजी मुखाटीन आहा ती एक म्हज्या मुखाटीन फाटल्यान ती एक आमची पयली आमी पाणी मुटाली व्हडली पाणी आमची कनाल ती तेणी आतां सारकी ती पुरोवन गायल्या क्लियर एविडन्स दॅट ओन्ली दे डीड इज फॉर अ फोटो ऑपॉर्च्युनिटी हें एश कोन्न जावपा जायना लोकांक एश कोन्न त्रासांक घायना काय पेपराचेर हाडटाय व्हिडिओ काडटाय आनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिताय हें जावपा जायना हांव मागतां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या MLA बाब हातून वाच मातशें लक्ष दवर हिंगा कितें जाता तें हें चोय आतां हांव कितें हें जालें इतलें वाचूं आमचे गांवचे हे हिंगाचेर रावपाचें आमी खुंयच्या दुसऱ्या गांवचे 2 हाडना हांकां हे सगळे हे भाव भयणी म्हज्यो ह्यो हिंगा रावपाच्यो चोय हिंगा ते सांगतले तुमकां हें कितलें डीप आसलो तें आनी आतां कितलें हें जालें तें फाटीं तेणें आपणाक काम करपा जाय म्हूण ती पोंय पुरयल्ली आनी तितून सुमार 200 ट्रक तेणें मात घायल्ली पूण आजून तेणें ती मात काडना कित्याक वयर रावन दिसता माती कितली आहा ती सुमार 8 ते 10 सेंटीमिटरांसून उदकाचे भितर माती आहा ती आख्खी दिसती पडटा ही मात तर तेशी उरत जाल्यार उदक फ्लो जावपा ना सगळे गांवान वयतलें. Hello, this is Andrea. I'm from the biodiversity committee of our village of Velsao. So with this ongoing railway work, we've had a lot of our water canals and water bodies which have been buried completely with debris and mud, and this activity is currently happening in our wetland area. We have a number of wetlands, paddy fields. We also have a lot of these rivers and creeks which are flowing directly into the ocean. These creeks and canals, they are all a part of the water system which connects all these paddy fields right from Verna, Koeli, all the surrounding villages. And our village and this entire area is about 6 to 11 meters at sea level. Above sea level, which is extremely low because all the nearby surrounding areas, we have Verna, we have Zwari Nagar, Marmugaon, these are very high, above 90 meters sea level. So what is going to happen is all this water which normally flows from the surrounding places and with this interconnected network of paddy fields and water canals which normally flows into the ocean is now going to be blocked because the railway has been dumping a lot of debris and mud along all these water canals. And along with this construction of the creek that had blocked our creek, it has not been cleared completely because in the last CZMA inspection it was instructed that within 30 days all this mud and debris would be cleared. But with approaching monsoon, we are concerned about flooding that is going to happen in our village. एक पांडी शालोली आणि तिने उदो वयताले आता ती पांड पुरोवन तेणी उंची केला आणि आता हे उदक हुंयच्यान लोकांक हे घरांनी आनी हुंयच्यान पावत तें कोणाच्यान सांगूंक जायना म्हणजे गव्हर्मेंटान हो MLA आहा तो काय आमगे लक्ष घेयना MLA कित पोवन गेला लोकांगे गोराम बुडत जाल्यार आयज इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आनी आयज पळयलें जाल्यार रेल्वेन विदाउट एनी परमिशन दे हॅड इनिशियली परमिशन ऑफ कटिंग फ्यू ट्रीज बट ते लॅप्स जाले आनी दे हॅव कट ऑल मँगो ट्रीज कोकोनट ट्रीज जे प्रायवेट प्रॉपर्टी वचोन कातरलेले आसा. आतां ही पोंय पळय आहा क्रीक तेंच्यांनी भरलेली आसा. आतां मुखार गेलो जाल्यार आनी एक दुसरी क्रीक आहा ती मोडून ती आतां ती पुरोवपा लागले आनी ही आतां जागो पळय आसा ती एक्वायर कांय जावंक ना. सो हें एडमिनिस्ट्रेशन पळय आसा तें कितें करता आयज कुट्टाय पळयलें जाल्यार आख्खें जंगल राज जालेलें आसा गन शूट जाता सगळें चल्लेलें आसा आनी हिंगा आयज रेल्वे जी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी खूद इलिगॅलिटीज करता. सो जेन्ना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज खूद इलिगली करता जाल्यार दुसरे आनी कितें करतले.
सो ह्या सरकारान चिंतपा जाय की कितें करता ते कायद्या भितर करचें आनी जे हे पोंय पुरोवन आयज पावस येयल्यार लोकांक त्रास जावपाचे आसा वेलसांव गांवांत डिझास्टर जावपाचो आसा. सो हांव मागता इवन द डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी टू लूक इन टू दीस